ट्रॅफिक चलनाची रक्कम सरकारी तिजोरीत घालपाची सोडून ती स्वतः फारोवची। दिवचल पुलीस स्टेशनाचे कॉन्स्टेबल पूजा गावसाचे निलंबन। फारायल्ली रक्कम परत दिवपाची खंय गावसाची खंय तोंडी हमी। दिवचलचे पुलिसूच चोर जावपाची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान गोंयभर खवदळ पडला। वट्ट 17.5 लाखांच्या ट्रॅफिक चलनाची रक्कम सरकारी बँक अकाउंटात घालपाची सोडून ती स्वतः फारोवपी पुलीस कॉन्स्टेबल पूजा गावसाचे निलंबन केले। पूजान खंय आपलो गुन्यांव मान्य करीत फारायल्ली कॅश परत दिवपाची तोंडी हमी दिल्या। कोलवा बंदखणीत तंबाखूजन्य पदार्थांची तस्करी केल्या प्रकरणावयल्यान बंदखणीचे जेलर कृष्णा उसगांवकर आणि आयआरबी पुलीस सहाय्यक उपनिरीक्षक सूरज तोरसकराक निलंबित केला। तशेंच एक हवालदार आणि पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय सेवेंतल्यान निलंबित केला। आयआरबी पुलिसांच्या अहवालाच्या आधाराचेर बंदखणीच्या प्रशासनान ही कारवाय केल्या। अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निषेध केलो। एस्मा फाटी घेवचे आणि संप सामुहिक ट्रेड युनियन अधिकारांचे संरक्षण करचे अशी मागणी ट्रेड युनियन काँग्रेसीन केल्या। तशेंच सर्वसाधारण कामगारांक 12 लाख रुपया उत्पन्न करमुक्त केल्यार कांयच फायदो जावचो ना अशें अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो उपसचिव सुहास नायक हाणें सांगलें। सांत चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिसांनी माडेल थिवेच्या पॉल फॉन्सेकाक अटक केल्या। दुबावित आरोपी हो सांत भुरग्यांक भेटवस्तू आणि गाडयेन घेवन फिरपाक वचपाच्या हावेस दाखोवन लैंगिक अत्याचार करतालो। बायलांचो एकवट हे संस्थेकडेन कागाळ केले उपरांत ही बाब उक्ताडार आयली। उपरांत पुलिशेन ताका अटक करून कोळवाळे पुलिशेच्या सुवाधीन केलो। राज्यांत अपघातांचे सत्र उणे जावपाचे नावच घेना। बुधवारा बिहारच्या किशनगंज जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीन थेट वचून डिवायडराक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। ही तिगूय विद्यार्थी 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा दिवपाची आशिल्ली खंय। फुडलो तपास चालू आसा।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि कदंबा प्लेटूचेर जावपी भाजपाच्या नव्या कार्यालयाच्या बांदकामाची पळोवणी केली। 2025 मेरेन हे ऑफिसाचे बांदकाम पुराय जातले आणि 2026 वर्सा ऑफिस शिफ्ट करतले। तशेंच 2027 वेंचणूक भाजप बहुमतान जिखतले अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। अर्थसंकल्प विधिमंडळ कामकाज आणि नव्या प्रदेशाध्यक्षाचो परिचय करपा खातीर बसका आपयल्ली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तशेंच पक्ष संघटीत करपाक आणि कसल्याच पदाची अपेक्षा दवरिनासतना पक्षा खातीर वावुरपाची इच्छा आसा तांच्यांनी पक्षात प्रवेश करचो अशें गोंय भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचें म्हणणें। म्हापशां वाठारांत खासगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्या दोंगराक उजो लागलो। मंगळारा रातीं उजो लागपाची घडणूक घडली। पिर्ण बार्देश ते थिये काणसा वाठार मेळून 20 चौकण मीटर दोंगराक उजो लागलो। ह्या दोंगराचेर खासगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्यान उजो मुद्दम लायलो काय चुकून लागलो अशी चर्चा सुरू आसा। बुधवारा सकाळी आगशी एक स्वय अपघात घडलो। एका गाडयेन अचकीत वळण घेतिल्ल्यान त्याच दिकेन वचपी टेम्पोन अचकीत ब्रेक मारलो। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावं ना, पूण गाडयांचे मात बरेच लुकसाण जाले। गोवा स्टेट इनोव्हेशन काउन्सिलान शालेय विद्यार्थ्यांमदी नव्या कल्पनांक चालना दिवपा खातीर गोवा यंग इनोव्हेटर पुरस्कार 2024-25 ही सर्त आयोजित केल्या। GSINCचे अध्यक्ष जोसेफ मॅन्युअल नरोना आणि IAS अधिकारी अंकित यादव हांणी फातोडेच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ह्या उपक्रमाचे उक्तावण केले। 5वी ते 9वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर उक्ती आशिल्ली ही सर्तीत पयले सुवातेर येवप्याक 20,000 मेरेन इनाम आणि मार्गदर्शनाची संद मेळटली। अर्ज करपाची निमणी तारीख 28 फेब्रुवारी 2025 अशी आसा। विद्यार्थ्यांनी चड माहिती खातीर अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें कळीत केलां।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पंदरा दिसांदीस राजकारणाची रंगत वाढत आसा. प्रदेशाध्यक्ष जाले उपरांत दामूची पार्सेकारान घेतिल्ली सदिच्छा भेट आनी उपरांत पार्सेकाराचें हांव घरा भायर ना दारा भायर आसा म्हूण केल्लें वक्तव्य. दामू नायक भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष जाल्ल्यान पयस केल्ले लागीं येवपाक एकलो शिनाल दीत आसा. हेच फाटभुंयेर मांद्रे एका परस चड धोपराक बाशिंग बांदून तयार जाल्यात. पार्सेकार म्हणटा आपूण घरा भायर न्ही दारा भायर उबो आसा. दुसरे वटेन जीत केन्नाय घरात येवपाचे तयारेत. तिसरे वटेन सोपटे पयलींच घरात आसा. पार्सेकाराच्या कमेंटाचेर जिताक विचारल्यार जीत म्हणटा पार्सेकार परिपक्व राजकारणी, ताचेर आपणे उलोवप योग्य न्ही. मात ग्राउंडार देवलो काय खंय गोल मारचीच पडटा. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. सांगेरी वोण एका घराक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. कुडचडेच्या उजो पालपी दळाक हाची म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार पावून उजो आटपांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेची जागृताय करपाक सरकाराच्या नुस्तेमारी खात्याक अपेस. जाय तशी जागृताय जावंक नाशिल्ल्यान लावार्थी सामके उणे.
हे येवजणेचो लाव मेल्ल्यांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार ह्यो बाबी स्पश्ट जातात. गोंयकारांक नुस्तें बगर उणी वचना. नुस्त्याची कडी आनी शीत गोंयकारांचे घोस्ताचें. अशें आसतना गोंयांत केंद्र सरकाराचे मत्स्य संपदा येवजणेचो गोंयकारांक लाव मेळोवन दिवपाक सरकाराचे नुस्तेमारी खातें आनी अधिकारी उणे पडल्यात काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. हो प्रस्न उप्रासपाचें कारण म्हळ्यार 2020 ते 2025 हे 5 वर्सांचे काळात हे येवजणेचो लाव मेल्ल्यांचो आंकडो सामको बाबत. तामिळनाडूच्या विरोधीनगर जिल्ह्यात फटाक्याच्या स्फोटात 7 कामगार जखमी झाले. सुमार 60 कामगार ह्या वेळार थंय काम करताले. दुखापत जाल्ल्यांक विरोधीनगर वैजकी महाविद्यालयात उपचारा खातीर भरती केल्यात. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान रस्त्यार घातिल्ली गेट लोकांची वाट बंद न्हय अशे विश्वास मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायला. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष वांगडा जाल्ले बसका घेतले उपरांत आमदार संकल्प आमोणकारान एमपीए घेतिल्ल्या गेटीची दुबाव पयस केलो. पायणा हांगासर मुरगांव बंदर प्राधिकरणान रस्त्यार घातिल्ली गेट येरादारी खातीर केन्नाच बंद करचे ना अशी खात्री मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्षा वांगडा जाल्ले बसके उपरांत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगले. वास्को रवींद्र भवन ते मुरगांव बंदर प्राधिकरणा मेरेन नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या उड्डाण पुला उपरांत मुरगांव बंदर प्राधिकरणान रस्त्यार गेट घाल्ली. ताका लागून फुडारात हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले काय म्हणून लोकांच्या मनात दुबाव निर्माण जाल्लो. उत्तर प्रदेशात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक वचपा खातीर सरकारान 3 खासा रेल्वेंची सुविधा केल्या. देखून मडगांव ते प्रयागराज वचपी रेल्वेंचे वेळापत्रक जारी केलां. ह्या वेळापत्रका प्रमाण बिरेस्तारा 6 फेब्रुवारीक पयली रेल्वे मडगांव सावन प्रयागराज वतली. दुसरी रेल्वे 13 फेब्रुवारीक जाल्यार तिसरी रेल्वे 21 फेब्रुवारीक मडगांव सावन प्रयागराज वचपाक सुट्टली. एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो हिका एक अनवळखी नंबरा वयल्यान धमकावपी मेसेजीस आयिल्ल्यान तिणें दक्षिण गोंय एसपी कडेन कागाळ दाखल केल्ल्याचें कळटा. आपूण सोशल मिडियाचेर कांय मुद्दे उप्रासता म्हणून कोणे तरी हें मुद्दम केलां आसूंये असो दुबाव ह्या वेळार प्रतिमा कुतिनो हांणी उक्तायला. जानेवारीच्या 24 तारखेक तिळारीचो कनाल फुटिल्लो. ते उपरांत तेन्ना सावन गोंयच्या कांय भागांनी लोकांक उदकाचो उणाव भाशिल्लो. ते उपरांत तो कनाल दुरुस्त केल्लो. आयज उदक गिरी उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक पावलें अशें कळटा आनी फाल्यां मेरेन पर्वरी पावतलें अशी म्हायती
उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांणी दिल्या. आंध्र प्रदेशाच्या कांय जिल्ह्यांनी बर्ड फ्लूक लागून कांय कोंबड्यांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. सुमार 2 लाख कोंबड्यांक मरण आयलें. हाका लागून पशुसंवर्धन केंद्रान आतां कोंबड्यांचे नमुने तपासणे खातीर पुण्याक धाडून दिल्यात. राज्यात सरकारान बंदी घाल्ल्यान पिटबुल, रॉटविलर सारकिल्या हिंसक सुण्याक गावात मेकळे सोडल्यार दंडात्मक कारवाय करतले अशी नोटीस आसगांव पंचायतीन जारी केल्या. हालींच आसगांवां एका रॉटविलर जातीच्या सुण्यान एकल्याक घास मारिलो. ते उपरांत आतां पंचायतीन हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. हजारांनी भाविकांनी महाकुंभ मेळ्याक वचून भेट दिली. तेच प्रमाण आयज बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशाच्या महाकुंभ मेळ्याक भेट दिली. नरेंद्र मोदीन त्रिवेणी संगमात पवित्र बुट्टी घेतली आणि गंगा देवीची ह्या वेळार प्रार्थनाय केली. ब्रेन डेड जाल्ल्या केरळाच्या 22 वर्साच्या तरणाट्यान अवयव दानाच्या माध्यमांतल्यान 3 जाणांक जीवदान दिलें. साहिल मोपा विमानतळाचेर कामाक आशिल्लो. एका अपघातान ताच्या मेंदवाक मार लागिल्लो. 6 दीस गोंय वैजकी महाविद्यालयात ताचेर उपचारूय सुरू आशिल्ले. उपरांत दोतोरांनी ताका ब्रेन डेड म्हूण जाहीर केल्लो. साहिलाच्या फॅमिलीन ताचे अवयव दान करपाचो धाडसी निर्णय घेतलो. ताचे काळीज औरंगाबादच्या एकल्याक दिलां जाल्यार 2 किडनी गोंयानूच दिल्यात. तिराळ उसगांव वाठारांत फाटल्या कांय दिसा सावन गव्यांनी लोक वस्तीत प्रवेश करून धुमाकूळ घाला. कांय दिसा पयलीं अचकीत रस्त्यार आयिल्ल्यान एका गव्या रेड्यान दुचाकीक ठपको दिल्लो. हातूंत आवय आनी पूत जखमी जाल्ली.
लोकवस्तीत येवपी ह्या रानटी जनावरांक लागून वाठारांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. रान खात्यान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. काणकोण 4 रस्तो वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. फाटल्या 4 दिसां सावन हो बिबटो कितलेशेच फावट हांगासर दिसून आयला. रातच्या 9:30 सुमार हो बिबटो घराच्या भायर भोंवतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्लो. हाका लागून थळाव्या मदीं भंय पातळ्ळा. राती उसरा मेरेन पर्यटक हांगासरल्यान यो वच करतात. कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या पार्कात आशिल्ले खेळाचे सामान मोडून पडलां. हाका लागून हांगा खेळपाक येवपी भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पर्यटन खात्यान ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावो समाज वावुरपी सायमन रॉड्रिगीस सांगता. कोलवा दर्यादेग हे दक्षिण गोंयचे फामाद पर्यटन थळ. मात ह्या दर्यादेगेर भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या पार्काची सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार हे पार्क भुरग्यांक खातीर धोकादायक जाल्ले आसा. ह्या पार्कात आशिल्ले खेळाचे सामान मोडून पडलां. तशेंच लायटीच्या खांब्याची फ्यूज बॉक्सां मोडल्यात. हाका लागून हांगा खेळपाक येवपी भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पर्यटन खात्यान ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावो समाज वावुरपी सायमन रॉड्रिगीस सांगता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.